नमस्कार येवकार गोवा टुनायट नित्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकाराच्यो सरप्लस बजेटाच्यो काणयो मात गृह आधार लाडली लक्ष्मीचे हजारांनी अर्ज पेंडींग फंड ना विरोधकांचे सरकाराचेर फार मंत्री म्हणटा बसका घेवन तड। जीएमसीतले दोतोर पेशंटांक प्रायव्हेट सुविधांक रेफर करिनात करता जाल्यार नेमके सांगचे मंत्री म्हणटा एक्शन जातली। जीएमसीन येतली नवी सामग्री पेट स्कॅनरूय येतलो। मार्केटांत फळां भाज्यांचेर पेस्टिसायड केमिकलान फळां पिकयतात कॅन्सर केशी वाडल्यो मार्केटाचेर एफडीएचो कंट्रोल जाय इन्स्पेक्शनार रेडी मारात विधानसभेन हुस्को। पावसाचो एका दिसाचो मातसो विसप हवामान खात्याचो गोंयाक 18 आनी 19 जुलयाक परत रेड अलर्ट सीजनल पावस 93 इंच पार 52% मायज घरा झाडांची पडझड चालू। गोवा मायल्साच्यो 1,500 टॅक्सी सरकाराक 1.5 कोटी टॅक्स धरून 8.5 कोटी येणावळ हजारांनी टुरिस्ट टॅक्सीवाले टॅक्साची दमडी दिना एफआरआयक मंत्री उलयलो। नीट लीक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची एनटीएक अर्ध परीक्षा केंद्रवार दरेक परीक्षार्थीची वळख गोपनीय दवरून शेनवारा दनपारा मेरेन निकाल जाहीर करात फुडली सुनावणी सोमारा। आणि जम्मू काश्मीरात कुपवाडात आतंकवाद्या आड कारवाय दोगांक मारले प्रधानमंत्र्याची सुरक्षेचेर उचेली बसका मंत्री शाह राजनाथ सीतारमण एनएसए दोवाल बसकेक। खबरो विस्तारान मुख्यमंत्री बजेट सरप्लस म्हूण सांगता ते वटेन हजारांनी गृह आधार लाडली लक्ष्मीचे अर्ज पेंडींग 2019 सावन 4,000 लाडलींचे अर्ज पेंडींग सरकारा कडेन फंड ना विजय उलयलो 5 वर्सां जाली डॉक्युमेंटा खातीर अर्ज पेंडींग आसात म्हूण संकल्पान प्रस्न काडिल्लो पेंडींग अर्ज तडीक लावंक कमिटीची बसका आपयता म्हूण मंत्री राणेचे उतर। आयज गृह आधार आनी लागली लक्ष्मी जी स्कीम हेजो जो फायदो आख्ख्या गोंयच्या बायलांक जावपाक लागलेलो आसा कित्याक आमकां खरेंच खबर आसा कितें जेंकां घरान खुबशे त्रास आसता आनी ह्या पयशांचेर ते आपले घर चलयता बट आयज खंय तरी सांगपाक सोदता स्पिकर सर कित्याक खुबशी केसीस आसा ज्या बायलांक अजून पर्यंत हेजो बेनिफीट मेळलो ना आनी ती केसीस पेंडींग आसा whether the department intend to clear such pending cases for sanctioning which are marked to the committee if so by when they will be sanctioned। तुमचे जे पेंडींग ॲप्लिकेशन आसात तरी बी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगीन कमिटीची मिटींग आपूण तुमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे कितें आसा तें क्लियर करपाक जशें आमकां फंड अवेलेबिलिटी जाता त्या तरेन आमी मागीर मिटींग आपूण वी वील मेक श्योर दॅट आय वील मेक श्योर दॅट आय गिव अ रिटन अपडेट। हो एक आमकां एक इन्सिडंट असो मेळ्ळो आसा कित्याक तेजेर 3 म्हयने ताका पयशे येयले आनी जेन्ना स्टॉप जाले जेन्ना ते गेले आनी चवकशी केली जाल्यार ताका बेनिफिशरी एक्सपायर्ड ऑलरेडी तेणें जे तांकां सांगलें आसा बट आयज पर्यंत ताका ते पयशे येयना स्पिकर सर। परत एकदा कितें आसता एजन्सी जेन्ना सर्वे करता कॉम्प्रिहेन्सीव अशी सर्वे करता तेन्ना चुका घडूं शकता तुमची जी केस आसा हांव तुमकां ह्या असेंब्ली सेशन पयलींच हांव जेला कडेन तुमचे कडेन आनी डिपार्टमेंट कडेन मिटींग घेवन ते जाग्यार घालपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतात हेजेर आमी डिपार्टमेंट लक्ष घालतले आनी आमच्या कडल्यान जर आनी कितें जर लक्ष घालपाक जाय तुमी आमकां सजेस्ट केल्यार एब्सोल्युटली वील एक्सेप्ट इट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर। Yesterday, Chief Minister and I argued so much, and he said it was a revenue surplus budget. Why are these pending if it is revenue surplus? अरे लाडली लक्ष्मीचे पैसे दिवपाक तुमच्याकडे पैसे धर ना जाल्यार रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आनी कसले कितें उलयता तूं आतां सांग आतां। स्पीकर सर हांवें हे मिटींग कमिटीची घेता सेक्रेटरी बसल्या सेक्रेटरी घेवन डायरेक्टराक घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें ते सगळे कोणाची एप्लिकेशन पेंडिंगा अप्रूव करून हांव धाडून दिता। जीएमसीन बऱ्यांतली बरी वैजकी सुविधा मेळटा जीएमसींतल्यान खंयच्याच प्रायव्हेट सुविधेक रेफर करिनात खंयच्या दोतोरान रेफर केला जाल्यार सांगचे आरोग्य मंत्र्याची जाप आमदार क्रुजान प्रायव्हेट रेफरलाचो इशू काडिल्लो
मंत्री म्हणटा आपुणूय परिस्थितीचेर पुराय सातिस्वेत ना. नवी सामग्री येतली. जीएमसीन पॅट स्कॅनरी हाडपाचें थारला. ही सगळी अल्ट्रासावंड सीटी स्कॅन पॅट स्कॅन अशी सगळी मशिनरी कितें आहा ती सगळी वर्किंग कंडिशन आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान विचारला की गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे वर्किंग कंडिशन आसा काय ना. आमी जे तुमकां यादी दिल्ली आसा आमी कांयच लिपोवंक ना कितेंच इन्फॉर्मेशन. आमी इन द प्रोसेस आसा की लोकांक पयलीं 10-15 दिसाचे वेटिंग पिरियड येताले अबाउट ऑफ युअर MRI एंड अदर थिंग्स. एंड लोकांचे MLAचे आनी रेप्रेझेंटेटिव्हचे आनी लोकांचे मेसेजी येताले फोनार. आयजचे दिसा आमी ते स्ट्रीमलायन करपाचो आमी प्रयत्न केले. एंड जे एनेक्शर्स दिल्या ते एक्झॅक्टली आयजची परिस्थिती कितें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती ऑनरेबल मेंबराक हांवें प्रोवायड करून दिल्ली आसा. in this particular department and will these machines and especially PET scan, I think you have moved a note or something. Te finance to मातशें तेक दी. PET scan machine म्हणटाय ते important. हे PET scan machine ना जाल्यार हे कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन जायना. मातशें तुमी ते नोट मूव जाल्यार give us an assurance when this PET scan machine will be there. CT स्कॅन तुजे मडगांव आहा. आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंटाक थंय आमी ताका थ्रोम्बोलायज करूं शकता. म्हापश्या सारखे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हापश्या सारखे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी CT स्ट्रोक पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करता. जे न्यू टॅक्नॉलॉजी ते तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान केल्लो आसा. इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी एंड रेडिओलॉजी टू डिपार्टमेंट एंड रेडिओलॉजीन जे कितें आमी समजूत म्हाजी तरी आहा आयज सगळे कडेन आमी भोंवता आनी पळयता हे वेगळे तरेन गोंय राज्यान प्रत्येक सामान्य जनतेक आमकां दिवपाची गरज आहा. सगळ्यांक खबर आसतली की ब्रेस्ट कॅन्सर हो कॉमन आसा आनी ताका डिटेक्ट करपाक मशीन म्हणटा ते मेमोग्राफी. जीएमसीन एकूच मेमोग्राफी मशीन आसा आनी ते जर एक्सपायरी जाली सो रिक्वेस्ट आसा एक मेमोग्राफी मशीन जीएमसीक दिवपाचे कॉस्ट तेचो अराउंड 35 ते 40 लाख आसा. रिक्वेस्ट करता सर. स्पीकर सर, ऑलरेडी टेंडरां काडलेली आसा आनी जे ऑनरेबल मेंबर सांगता ती खरी गोष्ट. ते आमी ऑलरेडी नवे लेटस्ट मशीन घेवपाचें ऑलरेडी केल्लें आसा. ते बेगीन आमी ते टेंडर ओपन करून आमी ते प्रोसेस कंप्लीट करून आमी हे करता. मार्केटांत फळां भाजयांचेर पेस्टिसायडाचो वापर वाडला. केळी, आपोल, पोपाय, आंबे, चिकू वता ती फळां रसायनां मारून पिकयतात. कॅन्सराचे प्रकार वाडल्यात. हे घातक प्रकार बंद करतले जाल्यार FDAचो मार्केटाचेर कंट्रोल जाय. हुस्को उक्तावन कितल्याशाच आमदारांनी असल्या ट्रेडरांचेर इन्स्पेक्शन करून धाडी घालपाची गरज उक्तायल्या. नुस्तें, भाजी, fruits, anything we find nowadays, most of these things are laced with insecticides and pesticides. And for a common, how will a common man come to know whether this, whatever we are buying, pesticides aha? Honorable Minister should see that small strips are available in the pharmacies somewhere where we can buy them and really check. म्हापसा यार्डान मुद्दम फोर्सान पिकयल्ली बनाना आमकां मेवता. भायले फिश ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक आमकां भायले फिश येता. आनी हे अशें म्हणटात की हेका फॉर्मालीन लावन येता म्हणून इट कम्स फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल. म्हणजे बॉर्डराचेर तेंचो चॅक पॉयंट आसपाची गरज आहा. जे मार्केटान जे फ्रूट वेंडर्स आसा तांकां भंय ना जाला ते ओपनली ते कार्बायड म्हणटा ते बनानाज आमच्यो पोपाय हे कंटिन्युअसली ताका लायता आनी सगळ्यांचे फुडल्यान लायता. कितलेशेच व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी आयल्या. We have these permissions been given for chicken, mutton, beef stalls. I'm talking especially the meat stalls. Is there any monitoring being done post giving the license as to how they are disposing of that waste? Because invariably we have them throwing the waste here and there in the stealth of the night. At random checks, I think then we can, on surprise checks. दिसभराच्या विसवा उपरांत पावसाचो परत नेट. भारतीय हवामान खात्याचो गोंयाक 18 आनी 19 जुलयाक परत रेड अलर्ट. सीजनल पावस 93 इंच पार. सरासरी परस 52% मायज. अरिश्टकालीन यंत्रणेची लोकांक शिटकावणी. पावसान फूग मारून झाडां पडप, पालसणां, घरांचे पारे कोसळप गोंयभर चालूच. हवामान खात्यान 18 आनी 19 तारखेर गोंयाक रेड अलर्ट दिला जाल्यार 20 ते 22 जुलय मेरेन ऑरेंज. आपतकालीन यंत्रणेन लोकांक सादूर रावपाक सांगला. गरजे शिवाय भायर सरचे न्हय म्हण शिटकावणी. मजगती MES कॉलेजीचे नेटान पडपी पावसाक लागून बरेंच लुकसाण जालां. कॉलेजीचो कांय भाग कोसळपाच्या वांगडाच कितलीशींच झाडां, लायटीचो खांबो हुमटून हालींच बांदिल्ल्या शेडीचेर पडला. कोणे फर्मागुडयेर सकाळीं चलत्या गाडयेचेर झाड उमटून पडलें. देवादयेन गाडी चलोवप्याक कसलीच दुखापत जावंक ना. मात
बरोच वेळ येरादारी आडखळून उरली. फोंड्या पुलीस स्टेशना सामकार आशिल्ल्या माउंट कार्मेल चर्चीच्या वण्टीचो भाग कोसळ्ळो. केरी खेडेच्यान सावयवेऱ्या वचपी रस्त्याचो भाग कोसळ्ळो. रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. फातोड्ड्याक घर कोसळपाच्या घडणुकेच्या फकत एका दिसा उपरांत मार्ले फातोड्ड्या बेरेस्तारा परतून पालसाण कोसळून रायेश हावसिंग सोसायटीच्या 3 फ्लॅटांचें लुकसाण जालें. कसलीच दुखापत ना. वेळगे सुर्ला तारमठ साखळे मेन रोडार झाड कोसळून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. पारोड्या रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती आयल्या. कोलवाळे एका पोरण्या घराची वणत फूग मारिल्ल्यान कोसळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्स गोंयकारांक काम धंदो दिता. सरकाराक टॅक्स. गोवा मायल्साच्या 1,500 टॅक्सींचेर सरकाराक 6.5 कोटी येणावळ. 1.5 कोटींचो टॅक्स. मात हजारांनी टुरिस्ट टॅक्सीवाले सरकाराक दमडी दिनात. एअरपोर्टावेलो कावंटर बेकायदेशीर न्ही. गोवा मायल्सा खातीर पेडणेकार आनी गोंयकारांक रोजगार. मंत्री माविनान डेटाच वाचून दाखयलो. ताका लागून आमच्या स्थानीक जे लोक आसात ताका लागून तांकां जे भाडें मेळना, जे आयज गोवा मायल्स हेंच्यांनी आयज सगळ्या गोंयान सगळ्याक आमकां हांगासर त्रास करून दवरलेला. ताका लागून म्हाका दिसता जो पळय कावंटर आसा गोवा मायल्साचो एअरपोर्टाचेर तो म्हाका दिसता हांगासरलो काडपाची खूब गरज आसा एज फास्ट. आमची पोटां भरूंक येवंक ना. ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचें. खुंयचे लिस्टा मोदी वाचल्यार एंडूय वाचल्यार इंतून 95% तुजे गोंयकार आसा आनी चड मेजॉरिटी तितून 80% पेडणेचे लोक आहा, मांद्रेचे आसा, दारगलचे आसा. 80% ना, तूं 80% कशें सांगता? 80% ना. म्हाका पेडण्यानूच कितले दिले तितलेच सांगचे न्हू. आतां तुजो एक जो सदांच तूं लोकांक उलयन दाखयता की बायले बायले हे सगळे गोंयकार हे लिस्ट हावजान दवरलेले आसा, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. गाडयो गोंयकारांक दिल्या आनी भायले सगळे ड्रायव्हर हाडल्यात न्हू. कर्नाटकाचे ड्रायव्हर, महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर आहात. 90% हितून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्ले आसा 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता आनी 1.5 करोड ते फारीक करता. आतां हे दोनी तरी एड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. 18,000 टॅक्सीज जे ते आहा म्हणटा दॅट मिन्स आय वॉज जस्ट कॅल्क्युलेटिंग government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो revenue we have lost more than 500 crores. App-based taxi, Mumbai airport aha. I will give him all this record. I am placing it on the table of the house. Hyderabad asa, Visakhapatnam asa, Ahmedabad airport asa, Bhopal asa. App-based counter at railway station, hui ahate. Bangalore railway station asa, Mysore railway station asa. Mumbai railway station aha, Delhi railway station aha. Recently there is a judgment of Kerala High Court which says they have a right on the table of the house. आसगांवां घर मोडपाच्या कांडांत हायकोर्टान पुजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल राखून दवरला. सरकारी आदवोगाद सांगता ते प्रमाण पुजा शर्माच्या अर्जाचेर कोर्टाचो विचार जाला. 1-2 दिसान निर्णय येवंक शकता. पुजाक सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्लो. म्हयनो जायत आयलो. पुलीस तिका अजून धरूंक पावनात. They made one application to consider the revision application as anticipatory bail application, and the court considered their request and heard the anticipatory bail application today, and it is reserved for orders. So in 2 or 3 days time, court will pass some order on the application. The issue was raised by the defense counsel that her custodial interrogation is not required. What was your standing? No, nobody said that custodial interrogation is not required. What we have informed the court is that in our reply, we have never said that we require her custodial interrogation because we had already issued 41A notice. Now, law is that 41A notice is issued
only for the cases where the police officer feels that there is no need of arrest. Having received 41A notice, she failed to comply with it. So therefore, we filed reply to the bail application, which was unnecessarily filed by them. There was no threat of arrest given by police at any point of time. This is what we have pointed out to the court today, and court was also inquiring about all these things. So, as of today, what is the stand of crime branch? We have put our stand on record in the reply. We have given all the details of investigation, whatever has happened, and the court will decide now the application. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गोयच्या एएनसीची ड्रग्जा आड मोठी कारवाय. 1 कोटी मायज मोलाच्या ड्रग्सा सयत रशियन नागरिकाक चोपड्या धरलो. ताचे कडच्यान 2 किल ड्रग्स जप्त. ड्रग्साचे उत्पादना खातीर ताणें खासा लॅबूय उबे केल्ले. ताका 7 दिसाची पुलीस कस्टडी पडल्या. SP अक्षत कौशलान रेडी विशीं म्हायती दिली. We've achieved a major success where we have arrested one Russian national who has been identified as Yuri Korytin. Yuri Korytin. From his possession, we have found around 2 kgs of narcotic substance, which is valued at around 1 crore rupees in the international market. In the initial interrogation which we have conducted, it has been revealed that this person first came to Goa in 2016 and he started working as DJ at some of the prominent clubs in the Morje Marambol area. And later on he left the DJing business and returned to Russia in 2019. Then he traveled to Thailand where he started growing this hydroponic weed by setting up his own lab. Since it was legal in Thailand, this is what he has told in the interrogation. However, because of the lower profitability in Thailand, he shifted his base and came to Goa in 2020. He had rented out a place in Palliam in Perne, where he had basically set up a nursery kind of a facility where he was growing these narcotic substance. कानोळे खुनाच्या प्रकरणात आरोपी अरविंद परवाराक म्हापसा कोर्टान 8 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या. आर्नाल्डो सुवारेस म्हणटा त्या जाणटेल्याच्या खून प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन परवाराक मंगळारा कर्नाटकान वचून उखलिल्लो. लुटपाच्या यत्नानूच हो खून म्हूण सद्या मेरेन तपासाची म्हायती. एसपीन काल दिल्या. इवन PI कडेन हांवें विचारला आयज हांवूय वचपाचो आहा पुलीस स्टेशनार आनी बरी गजाल की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसूय आयज थिंगा येता तांकां शाबासकी दिवपाक स्पेशली की बरें काम केलां म्हणून. लेस दॅन 36 hours डिटेक्शन जालें जे तांकां वेब कॅमानसून तेजी फेशियल इमेज मेळ्ळी. तेजे भायर जी गाडी वयताना जे वाटे वयले कॅमेरा आहा तितूनसून आयडेंटिफाय जालो एक्यूज सस्पेक्ट आनी तितूनसून ताका धरून हाडलेलो आहा. की मोटीव बिहायंड मर्डर अशें कळोन येता की ही हॅड कम फ्रॉम अब्रॉड. सो तेजे कडेन पावंड्स ऑर कॅनेडियन डॉलर ओ कितें ते आसतले म्हणून आनी अशें म्हणून कळोन येता. म्हाका अनऑफिशियली सांगलेलें आहा की रॉबरी मोटीव म्हणून. पूण इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. आमी बेश्टेच म्हणूंक शकना की मोटीव इज ओन्ली रॉबरी म्हणून. सो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. बट थोडे खंय पयशे म्हणजे इन पावंड्स तेजे कडसून रिकवर जाल्या. म्हणजे जे कोण भुरगो तो हें घेवन गेल्लो म्हणजे तेका मर्डर करून गेल्लो तेजे कडसून पावंड्स रिकवर जाल्या म्हणून म्हाका कळोन येयल्लें. कानोळे मर्डर केस अपडेट.
अर्नाल्डो सुवारेज हेजो मर्डर जाला आनी तो एक्यूज हांगा अरविंद पवार एका कलंगूट पुलिसांनी कर्नाटक वचून अरेस्ट केल्लो. आयज ताका पुलिसांनी म्हापशेच्या JMC कोर्टान प्रोड्यूस केलो आनी कोर्टान ताका 8 दिसांची रिमांड दिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. जम्मून सुरक्षा दळांचेर वाडट्या आतंकवादी हल्ल्याचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बेरेस्तारा उचेली बसका घेतली. बसकेक गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा सल्लागार अजित डोवाल आशिल्लो. ते वटेन कुपवाडांतल्या केरण सॅक्टरांत सुरक्षा दळांनी केल्ले कारवायेंत दोगा आतंकवाद्यांक मारले. भोवत्या सुण्यांक खातीर पॉलिसी केली ते मुख्यमंत्र्याचे राज्याक खबरूच ना. हायकोर्टाचे अर्दी उपरांत पॉलिसी केल्ली. विजयान विधानसभेत सुरवातीकूच बॉम्ब घालो. म्हायती लिपोवपी अधिकाऱ्यांचेर कितें एक्शन घेतात काय म्हूण प्रस्न. मंत्री निळकंठ म्हणटा पॉलिसी केल्या ती सुण्यांक खावंक घालतल्यां खातीर. आंगार येतल्या सुण्यांक उपाय करपा विशीं तरतूद करची पडटली. एक वर्स पयलीं ही पॉलिसी ऑलरेडी जाल्या. स्पीकर सर, हाजेर हांव तुजो फॉल्ट करना, हांव तुज्या ब्युरोक्रेसीचो फॉल्ट करना. 2 वरां आमी उलयले स्ट्रे डॉगाचेर आनी कितें म्हणलें आमी की पॉलिसी करची म्हणून. एक हायकोर्टाचें पिटिशन आशिल्लें, रीट पिटिशन 23 सप्टेंबर 2022 ऑर्डर जाल्या, जंय तुमकां म्हणलें की तुमी पॉलिसी करात. मागीर तुमी पॉलिसी केली 6 तारखेक 6 जुलय 2023, म्हळ्यार 1 वर्स पयलीं. तोच मुखेलमंत्री आहा, तोच निळकंठ हळदणकर आहा, तोच चीफ सेक्रेटरी आहा आनी डायरेक्टर चेंज जाला आसत. पूण डायरेक्टराक खबर आसपा न्ही स्पीकर सर. यू हॅव टू टेक एक्शन. यू सस्पेंड द डायरेक्टर. आनी म्हजें एक काम टू बी अ वॉच डॉग ऑन दीस गव्हर्मेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, सो आय एम ऑल्सो टॉकिंग लायक अ डॉग अँड आय एम अ वॉच डॉग. And that is why where they go wrong, it is my duty to bark. I am not biting, I am barking at the moment. ते जेवण घालताले आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. ही पॉलिसी तशी आहा, ती ऑलरेडी काल मेन्शन केल्या पॉलिसी आहा. पूण आतां हावजान जे कॉलिंग अटेन्शन मागता ते जे कुत्रे जास्त एग्रेसीव जाता आनी खूब प्रमाणान जाता तेंचो बंदोबस्त करपाचो. आनी ती करपाक जाय वेगळी म्हणजे तिजेरूच स्ट्रेस आहा. ऍड करपाक जाय त्या पॉलिसीन जाल्यार ना कांय ना. ती एड तुवें हायकोर्टान दिल्ली आहा. स्पीकर सर, कंप्लीट पॉलिसी आहा स्पीकर सर. हे आमचे राम भरोसे चल्ला सरकार. विल इम्प्लिमेंट. दाबोळी विमानतळावेल्यान विमान सेवा बंद करपी कंपन्यांक लागून दक्षिण गोंयच्या लोकांक हुस्को. कितल्याशाच विमान कंपन्यांनी आतां मोपा विमानतळावेल्यान सर्व्हिस दिवंक सुरू केल्या. दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या धंद्याचेर परिणाम. आमदार संकल्पान शुन्य काळांत इशू काडलो. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण मागणी. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of taxi operator, transporters, hoteliers, shack owners and other ancillary service provider with regards to the decline in flights and passenger footfall at Dabolim International Airport. And in the event of further shifting of airlines to Mopa Airport, people fear that the entire South Goa economy is at stake and the livelihood of many people will be affected if this continues. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हालींच आमी पयल्या कितलीशी फ्लायट शिफ्ट जाल्लेली आसा. पयरूच एअर अरेबिया फ्लायट शिफ्ट जाल्लेली आसा. हांव मागता हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. बजेटा आदी मार्केट सेंटिमेंटाच्या नेटार शेअर बाजारात बेरेस्तारान नवो लायफ टायम हाय गाठलो. सेन्सेक्सान 81,000चो नवो रिकॉर्ड केलो. निफ्टी 24,000 वयर. IT सेक्टर, बँकिंग आनी FMCG सेक्टरांत मोठी तेजी दिसली. जय विठ्ठल हरी विठ्ठलाच्या तालार भाविकांनी बुधवारा माशेलांत चिखलकालो मनयलो. चिखलकाल्याक माशेलकारांनी तशेंच गोंयभरच्या भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात खिणचित्रां. हो पारंपारीक कालो जावन आसा आनी एका इतिहास म्हणजे हांगासर देतात ही देवळां सगळीं स्थलांतरीत जावन आयली चोडणा साकून. तेन्ना सावन आमचे जे वाड वडील आशिल्ले ते हो कालो सेलेब्रेट करताले. आतां हाका इतिहास सांगूंक शकना केन्ना हो सुरू जालो तो, कारण आमच्या जाणट्यांक सुद्दां खबर नाशिल्लें. आमचे जाणटे पयलीं करताले. आतां आमी फुडें हो चालू दवरला आनी आमच्या फुडें आमची फुडली पिळगी आसा ते तसोच चालू दवरतले.
हे तुमकां आजच्या ह्या चित्र पळयत जाल्यार कळटा कित्याक ल्हान व्हड सगळे भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आतां ह्या काल्याचें वैशिश्ट म्हणजे कृष्ण ल्हानपणान जो आपले सवंगडी आसताले, गोमो सोमो पेनो म्हणून अशीं तेंची नांवां आसतालीं, तांकां तो पयलीं आपयतालो. ग्रावंडार आयलो की ना पयलीं तांकां सगळ्यांक आपयतालो आनी तो पद म्हणटालो. मागीर सगळे बाळ गोपाळ येताले तेन्ना मागीर तो परत पद म्हणटाले, ते सगळे जाण म्हणटाले. आनी तेज्या बरोबर जे सवंगडी सगळे आसताले ते सगळे जाती बी तशें कांय ना. कारण काल्याचो मिनींग म्हणजे कितें, कालो म्हणजे एकठांय जावप आनी कालो म्हणजे सगळ्या लोकांनी एकठांय जावपाचें त्या निमतान, असो ताजो फाटल्यान उद्देश आशिल्लो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.